गुड मॉर्निंग. कशें आहाय तुमी सगळीं? तुमकां आतां गुड मॉर्निंग म्हणून भायर सर थिंगा रोखडें आफ्टरनून जावपा आयलें कोणा मेळपाक गेलोलें मातशें थिंगा उरलें खबर मात म्हणल्यार आतां हांव चिंतालें मातशें मार्केटान वचपाक अंधेरी मार्केट चोयता तुमकां टायम मेळ्ळो जाल्यार मातशें दाखयता. ओके रिक्षा घेत पयलो आनी चोयता. रिक्षा मेळ्ळी म्हाका आतां चोयता म्हाका थोडे बटन्स बीन घेवपा आहाय. बटन्स बी घेता आनी मागीर दाखयता तुमकां खंयच्या शॉपाचेर वयता तें रिक्षा जाय धाडपा महाराजाक येस. एक्चुली चलोन गेल्यार पावताय थिंगा 10 मिनटान पावताय चलोन गेल्यार पूण हांवें रिक्षा घेतला कित्याक वच सुबेज आहा मेळटाय बी मिनिमम 23 रुपीजान पावताय आमी. चडशें चलोन येता पूण हांवें मातशें रिक्षा घेयना हांवें कित्याक सुबेज वता आमी आनी म्हाका बेगीन पावूं जाय बेगीन काम करूं म्हाका एक्चुली थोडे बटन्स घेवपा आहाय. फ्रायडे म्हणल्यार म्हणजे जायतें काम न्हू शिवपाचें ताका लागून हांव आयज भायर सरलां कशें करून मातशें बटन्स बीन घेता आनी मागीर हांव तुमकां चोयता मार्केटान मातशें दाखयता. तुमचें दाखयता तुमकां हांव शॉपाचेर येयलें तें बटन घेवपाक. आपके पास शर्ट बटन है? कलर्स में मिलेंगे कलर्स. इसके ऊपर देखो कौन इसके ऊपर 2 ही चाहिए मुझे. अभी आप देख लो मैंने पूरा देखा. ये जाएगा ना? ठीक है ये 2 दे दो और ये मरून पे इतना ही है. जा रहा है क्या? वाइट नहीं चाहिए मुझे मरून ही चाहिए था. वाइट नहीं है पीच है. पीच मरून कलर है इसमें. चोया पावली अंधेरी मार्केटां चोया इतून आमगे मार्केट केश कोन आहा तें म्हाका हांव पयलीं विका 2 पाटपूय येतालें कोविडा पयलीं हिंगा सगळें हिंगसान वतालें. आतां हांव येवपा पावना सुबेजिना कित्याक सगळें बाराबोतींक बोगलेकूय मेळटा आनी घेयना टायम लागता सुबेज. भाजी बीन बरी सगळी फ्रेश मेळटा. एक्चुली लोक हिंगा पयसान देखून येताय कित्याक हिंगा होलसेल नुस्तें मेळटा सकाळीचें सो अंधेरी इस्टान सान पासून लोक वेस्टान येता व्हरपाक. पूण हिंगा अर्ली मॉर्निंग येवपा जाय तेन्ना तुका मेळटा. आतां म्हाका सदां हांव कितल्या तेंपान येयलें म्हूण हिंगा पयलीं कितले पाट येतालें. चल मगे शॉपिंग आतां वयता घरा. एक्चुली कांय हाडपा नाका आसलोलें पूण येयलोलें आहा म्हणून थोडी भाजी बाग येयल्या आनी म्हाका एक्चुली कोकोनट वॉटर जाय आसलोलें म्हणल्यार तो इगोन आहा थिंगा रस्त्याचें सगळें तांकां बसों मेळना ते दोत्ताय ते मुन्सिपाल्टी. आतां तुमच्या रस्त्याची चोयलो न्हू मार्केटान गो थिंगा एक्चुली थर्सडे मार्केट वखदा आयज एमपी आहा न्हू
सगळी बॉटलींग मागते सगळे सवाय येपार मेळटा मी एक फाटी कोत्ता आतां देयाचे म्हणजे झालं आता काय व्हरपा आसा ना पूण भाजी बाबून हाडूचंय थोडीशी भाजी घेयल्या आनी थोडेशे चिकन लॉलीपॉप्स घेयलाय आयज ना जाल्यार फाल करतलें केन्ना बीन आयज तुमकां एक रेसिपी शेअर करता तुमी ट्राय करून चोया कितकोन जातली ओके चल बाय रेसिपी तुम्ही बी केन्ना ट्राय कराय हांव एक डिफरंट भाशेन करता स्वता सेम करना केन्ना डिफरंट ट्राय करता आज केलें तशें करून सेम दुसरी फाट रेसिपी करना हांव एकूय चिकनाची वो बिफाची बी तशी आयज हांवें करता एक शेअर तुमी चोयाय मागीर आनी मागीर सांगाय म्हाका कितकोन जालें तें व्हिडिओ बंद करता आतां पावता हांव आतां मातशें वगतान घरा 2 मिनटान एक्चुली सुबेज स्टायलिंग जाता आतां तेन्ना भायर सरता म्हणल्यार ओके तुमी मुगे व्हिडिओ लायक जाता जाल्यार लायक शेअर आनी सब्सक्राइब कराय आं तुमी सगळीं नहीं आगे जाना है आगे से लेफ्ट लेना ताका इगोजी को म्हूण सांगलो तो म्हाका हिंगा देवूंक सोदतालो इगोजी को मातशें मुखार आतां आनी चलपा तूं स्ट्रेंथ ना सामकें घराको देंवपाचें वचून कोण मुगे व्हिडिओ चोयता तांकां सगळें थँक्यू तुमकां आनी अशें करून चोयाय आनी सपोर्ट कराय शेअर आनी सब्सक्राइब कराय थँक्यू हिंगा न्हू बीफ चिली फ्राय करपा हांवें हाफ kg बीफ केला आनी तें बरें धुयलां आनी अशें करून बारीक कुडके करून गेले तेजे सुबेज मोठ दवरलो नाय मातशें बारीकू केलाय सो मागीर तितून हांवें मीठ घायलां मॅरिनेशनाक आनी एक ग्रीन चटणी पेस्ट रेडी केला तेजे इंग्रिडियंट्स न्हू हांव हिंग सायडीन घालता कित्याक केन्ना सांगता आसतना विसरपा शकता ताका लागून हांव हिंग सायडीन दिता इंग्रिडियंट्स हो सगळो मसालो लायन न्हू बरो मॅरिनेट करून दवरपाचें तितून ग्रीन चिली आहा जिंजर गार्लीक पेपर सिनमन क्लोव्स लायम आहा एक हांवें विनेगर यूज केलो ना तेजे फाटी लायम घायला वान ओके आनी क्युमीन इल्लेशें जिरें घायलां आनी बरे भाशेन मॅरिनेट करून दवरलां हें हांवें एक्चुली एटलिस्ट 3 to 4 hours मॅरिनेशन करून दवरलें जाल्यार बरो जाता टेस्ट पूण हांवें ओवरनायट करून दवरलें कित्याक म्हाका नेक्स्ट डे कोण आमगे सोयरी येवपा आहाय म्हूण तांकां लागून प्रिपेर करपा हांवें रेडी करून दवरलेलें सो हांवें हितून कुकरान घालून आतां नेक्स्ट डे 5 to 6 विसिल्स मारले तांकां कंटिन्यूअस 5 to 6 ताचें सारकें जालोलें बरें सॉफ्ट जालोलें सो हांव हिंग विसल मान गेलें पूण हिंगा हांव रेडी करपा वयता तेन्ना हांव हिंग क्लिप घेवपा विसरलें म्हाका खबर ना फोन ऑफ आहा म्हूण सो हांवें न्हू तेलान स्लायस 2 ऑनियन बरें फ्राय केलोलें पूण सुबेज फ्राय करपा नाका कूक जावपा नाका मातशें हें उरलें कच्चें अशें उरल्यार कोंता येताय आनी एक कॅप्सिकम स्लायस मारून तो तितून बरें मातशें भाजपाचें आनी मागीर तितून एक्चुली हिंगा ग्रीन चिली एड करपा जाता तुमकां मातशें स्पायसी ओ तीक लायक आहा जाल्यार हांवें हिंगा घायल ना आनी सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट टेस्टा प्रमाणे घालाय कित्याक ऑलरेडी तिंगा आमी बीफ कूक करता आसतना आमी घायलोलें सॉल्ट सो अकॉर्डिंगली तुमी घालाय तुमगे टेस्टा प्रमाणे हांवें इल्लेशें घायलें हिंगा हालीं ऑनियन आनी कॅप्सिकमा लागपा सारकें घायलां आनी मागीर बरें मातशें स्टर कोराय मातशें आनी मातशें इल्लेशें तितून मागीर सोया सॉस घालाय सोया सॉस हांवें इल्लेशें घायलां अरावंड 1 टीस्पून ओ ते भाशेन घायलां इल्लेशें मातशें मिक्स केलां बरे भाशेन आनी तितून मागीर मातशें वक्तान तुमी बीफ आहा तें मिक्स करपाचें ही एकदम इजी रेसिपी क्वीक आहा रोखडी जाता रोखडी मॅरिनेशन करून दवरल्यार रोखडें जाता सो आतां तुमी मिक्स केलां हितून आनी मातशें स्टर केलां तुमकां लायम नाका जाल्यार तुमच्यान थिंगा विनेगरूय घालपा जाता 1.5 टीस्पून बा घालपा जाता जाय जाल्यार तशें करून कांय ना पूण हांवें विनेगर घायलो ना हांवें लायमू घायला तेजेरूय टेस्ट बरो येता बरें जालोलें टेस्टी जालोलें आमगे गेस्ट आले तांकांय लायक जालें तें सो बरें मिक्स करपाचें मातशें कोर आनी मातशें कूक जाय न्ही कित्याक तें सगळें मिक्स जावपा जाय म्हूण तितून
तो टेस्ट कांद्याकूय येवपा जाय न्हू आनी 5 मिनटान मागीर हांवें गॅस ऑफ केल्या आनी मागीर रेडी आमगेलें बीफ खावपाक.